ताका आतां हो प्रोजेक्ट जो आसा आमी सुरवातीचो 2.5 कोटीचो म्हणलो तो आमचो आतां जवळ जवळ 3.5 कोटी क्रॉस जाला आनी हो प्रकल्प जो आमी उबो केला प्युअरली ऑन द बेजीस ऑफ डोनेशन्स. आमचे पयलीं मेन डॉक्टर्स आमच्या IIMचे बाकीचे दोतोर मागीर आमचे वेलविशर्स डोनर्स फिलांथ्रोफिस्ट अशा लोकांनी करून आमकां सगळो प्रोजेक्ट उबो करून दिल्लो आसा. जो पेशंट 6 म्हयन्यां भितर वतलो तेच पेशंटाक एडमिशन करतले आनी ट्रिटमेंट. दुसरें दॅट हॅज टू बी सर्टिफायड बाय डॉक्टर. दोतोराच सर्टिफाय करचें पडटलें हो टर्मिनली इल आसा हाका फुडें मेडिकल लायन किंवा सर्जिकल लायन ना. हांगा ट्रिटमेंटशें तसो आसना. हांगा ताका ताजें लायवलीहूड आसा म्हणसर तो कसो बरे भशेन जगचो, ताजें पेन कशें कमी करचें, ताजें ओकारो नाजाल्यार ताका दुखणें कितें जालां तें कशें ड्रेसींग बी करप तें करतलें. हांगा तुगेलो पेशंट आयिल्लो जर ही फॅमिली कॅन लेटर ऑन हँडल हिम एट होम यू वील बी डिस्चार्ज. बट हांगा तुगेलो तसो ट्रिटमेंट जावचो ना एज इट ऑफर्स इन GMC. हाजे आमी लोकांक लेक्चर अवेरनेस प्रोग्राम करतले आनी आमी पॅलिएटिव्ह केअर आउटपेशंट पयलीं सुरू करतले. म्हणजे पॅलिएटिव्ह केअर कशी सुरू जाता ती फक्त कॅन्सर पेशंटाकूच न्ही, ते एक दुयेंस घरां आसलो की तांकां सगळ्याच फॅमिलीक तो प्रॉब्लेम जाता. सो ऑल सगळी सोशियल प्रॉब्लेम फायनान्शियल प्रॉब्लेम हे सगळे लक्षांत घेवन आमी हो प्रोजेक्ट हांगा हें केला. दुसरे स्टेज आसतली आमी हांगा एडमीट करतले आनी एडमिशनाक सर्टन क्रायटेरिया आसतले आनी आमी आमचे सेंटर पळय वी आर गेटींग इट रिकॉग्नायज्ड अंडर एज अ रिकॉग्नायज्ड पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर अंडर पेलियम इंडिया जे नॅशनल लेवल ऑर्गनायझेशन.